best BMC of North Goa. सांताक्रूज बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी एका 50,000 रुपया सायटेशन आणि बरें काम करता म्हूण ताका आज तो एवॉर्ड दिल्लो आसा. एप्रिसिएशन एक सेकंड प्रायज म्हणटा अशें वो थर्ड प्रायज अशें म्हणटा ते पेना दे फ्रांस बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आनी मांद्रे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी. आमच्यो मॅनेजमेंट कमिटी आख्खे गोंयभर 191 पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी बॉडीन आसा. नॉर्थ गोवा वाटेन संकेत सुरेश नायकाक फर्स्ट प्रायज मेळिल्लो आसा. एप्रिसिएशन आमी जो मिस्टर सुजीत कुमार ढोंगरे जो एक बरो काम करपी एनवायरमेंटान तांकां आमी दिल्ले आसा. इन साउथ गोवा द विनर ऑफ द इंडिविज्युअल कॅटेगरी डॉक्टर मनोज रमाकांत बोरकर. फर्स्ट प्लेस फॉर विनर फॉर द साउथ गोवा साइड इज मिस्टर सिनीचरण देसाई who has been very instrumental in doing this thing. The entire biodiversity board has selected Dr. Sangram Kishri Das, who is a MD, as an award winner for applied biodiversity researcher. 15-16 जण जे who have been very instrumental in working for the conservation of biodiversity. हे आता सायटेशन जे आसा जे विनर आसा तांकां 50,000 आनी एप्रिसिएशन आसा तांकां 10,000 हे बेस्ट बायोडायवर्सिटीक दिल्ले आसा. इंडिविज्युअलांक 25,000 विनर्सांक दोगांयकूच प्लस सायटेशनाक एप्रिसिएशन 5,000 रुपया. बायोडायवर्सिटी इंथ्युजियस्ट जे हांवें सांगला तांकां 15,000 नॉर्थ गोवा साउथ गोवा प्लस एप्लायड डायवर्सिटी रिसर्चर ताका 25,000 प्लस तांकां सायटेशन आनी सर्टिफिकेट. आणि हो प्रोग्राम जो 3 तारखेक सकाळी 11 रवींद्र भवन कुडचड्यार यांचे फेलिसिटेशन जातलें तेन्ना हांव मनांतल्यान तांकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा.